मंगलम. सर्वांक नमस्कार. आज सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाच्या चौथ्या दिवसांतू आम्ही सर्व असाची आईच्या दनपारच्या कार्यक्रम भक्ती सुद्धा हे चलोन दिल तसं कविता शणे, अर्चना कामत आणि अमृता शणे आमगे लोटो असाची. तुमका हे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रम हांगची क्राऊड तदनंतर हांग जाल्ल व्यवस्था आणि हे प्रोग्राम येऊन तुम कशी एक फील जाल म्हणून उठलो का सांगका म्हणून विनंती करतो. प्रथम रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. हे सक्कळाक एक आन्सर कसं म्हळ्यारी आमगेल्या विद्याधीश स्वामीला एक ऑरा ते पूरा जनाक कशी आकर्षण केले की आम्ही लेखन अशी इतले इंटिरियर गोवांतू इतलं चंद आहे, इतलं विजृंभणेरी, इतलं जन हा फर्स्ट टाइम म्हाका इतलं फील जावचे. इतले दिवसांत हांव राबिलांतू म्हाका प्रति एक दिवस एक ना एक विशयांतू रोमांचना जन्म मिगेल सार्थक जाल्ला म्हणून दिसता. तशी आमकां केन्नाय हांगा येवन तत्तवडी देवाले आनी गुरुले सेव करतसले एक भाग्य दिवो आनी असल एक न भूतो न भविष्यती म्हणत असल एक प्रोग्राम जाल्ला हांगा. प्रति एकल्यांक हांगा येवचे एक भाग्य आनी मुखार सुनू प्रति एकले हांगा येवन पळयाची. असल एक स्वाम्यान खंयची नमुनेर एक प्लॅन करून बांदिला. सो प्रत्येकले हांगा परतगाळी येवका, गोवा आमगेले एक सेंटर जावका. प्रति एकल्यान हांगा आयल्यार मात्र हांगाची अभिवृद्धी जाता. जन आनी येनी जाल्यार कसले अभिवृद्धी जायना त्या म्हळ्यार स्वाम्यान केलेले जना खातीर. सो हांव प्रार्थना करता पुरा जनाले प्रति एकले गोवा येतना हांगे कंपल्सरी विजीट करून तुमगेले जावची तसले एक सेवे खंयचे विशयारी कोरून हांगाची एक भव्यता पळोवन आमगे रामाक दाखोवन चेडवांक तांकां सान दुखून मठ मंदिर म्हणजे तसले एक सान दुखून कल्चर डेव्हलप करता म्हणून प्रति एक आमगे समाज बांधवाले कळकळीर विनंती करता. आणि वापस आमगे स्वाम्याक हांव मनपूर्वक हांव अभिनंदना आणि हांगा आशिल्ल्या देवान पुरा जनाक सर्वांक हांगा सेव केलेल्यांक मस्त अभिवृद्धी कोरका म्हणून हांव वापस वीर विठ्ठला लेगी प्रार्थना करता. नमस्कार सगळ्यांके. हांव अर्चना कामत मुंबई देखून आयल्या. सर्वप्रथम म्हळ्यार म्हाका हांगा येवन भजन म्हणच्या कला प्रस्तुत करच्याक एक अवकाश मेळ्ळा, एक चान्स मेळ्ळा. दॅट इट सेल्फ इज एक व्हड भाग्य मिगेल खातीर. आणि पुरा कलाकारा लोटू आनी पुरा जना लोटू म्हाका स्टेज शेअर करच्या मेळ्ळें. दॅट इज अनदर ब्लेसिंग. स्वाम्याले येदूर म्हाका भजन प्रस्तुत करच्या मेळ्ळें. तांगेल्या आशिर्वादान हे प्रोग्राम सक्सेसफूल जाल्ले. पुरा जनांक मिगेल धन्यवाद. आणि आज सकाळी हांव काल रात्री आयलेली जाल्यार आज सकाळी येवन देवस्थानांत हांगा मठांतू मन इतली प्रसन्न जाला. मागीर हांव आग्रह करता पुरा जनान हांगा येवका. मुंबय देखून ऑल ओवर इंडिया पुरा जनान हांगा येवन ह्या जागेचे ते एक प्रसन्नता आणि एक विंगडा एक फिलींग आसा हांगा येवन एक्सपिरियन्स करच्याक हांव पुरा जना आग्रह करता. नमस्कार. हांव अमृता शणे कामत मुंबय तकोन. प्रथम म्हळ्यार हांगा स्वाम्याल एद्राक येवन आनी सक्कड इतलं क्राऊड आसा सक्कड जना एद्रा येवन हांगा भजन आमकां प्रस्तुत करच्याक एक अवकाश मेळ्ळेक आमी बदच मस्त आभारी आसाची. आणि आमी हांगा 2 दीस तकोन आसाची आमी पोरे जाणां. सो आमी हांगा अरेंजमेंट्सांनी पळोवन बदच इतलं खुशी जाला. म्हळ्यार स्टार्टींग आयल तकोन खंय वचचे खंय राबचे जेवण खाण खंय वचुका सक्कडी इतलं ब्युटिफुली अरेंज केला वॉलंटियर्सान. इतले एक व्हड फंक्शन म्हाकशी कितले जण वॉलंटियर्स काम करताची म्हणून एक आयडिया म्हाका आसा. सो तशें जावन वॉलंटियर सगळ्यांक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करतात. आणि इतलं ब्युटिफुली कसनय ग्लिच नातिला इतलं छंद अरेंजमेंट केला. सो स्पेशल कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू देम. आणि आमकां सगळ्यांक हांगा आपोवन आमकां एक सेव करच्याक दिलेले एक मस्त धन्यवाद. थँक्यू. अनेक संतोषाचे खबर कसं की म्हळ्यार हांगा इतले एक जनस्तोम भरिल्ले बट ऑल्सो युट्यूबर कन्करंट एक 1200 व्ह्यूअर्स आशिल्ले म्हणून सांगच्याक आमकां मस्त खुशी जाता. सो तुमकां सर्वांक आमगेल्या कमिटी वतीन मठा वतीन आमी अनंत धन्यवाद सांगता सर. थँक्यू.